गोयच्या मुख्यमंत्र्याक ॲडवायस करपाक गिरीश बाब कोण? गोयच्या मुख्यमंत्र्याक ॲडवायस करपाची गरज गिरीशान करपाची गरज ना. मुख्यमंत्री हे सक्षम आसात आनी अमेरिकेच्यान येतकच तेंच्यांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांच्या ऑफिसरां बरोबर बैठक घेवप तेंच्यांक चालू आसा. मायनिंगच्या संदर्भांतल्या विशयाचेरूय तेंच्यांनी वेवस्थीतपणे बैठक घेतली आनी ते ॲडमिनिस्ट्रेशनाचेर सगळें आपलें लक्ष केंद्रीत करून ते गोंयान काम करत आसात. गोंयान ज्या वेळार ते 3 म्हयने नासले आनी अमेरिकेक आसले त्या वेळाचेर काँग्रेस आपल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आनी आमदारांक एक्टिवेट करपाचें काम करताले आनी त्यामुळे ताणें नमन गोंयकार आनी कसलें तरी कितें कितें वेवस्थीतपणे करतालो तो. पण ज्या क्षणाक मुख्यमंत्री गोंयान आयले त्या क्षणाक गिरीश बाब चोडणकर आनी तेच्या सगळ्या साथीदारांचे धाबे दणणलेले आसात. चीप पब्लिसिटी मेळोवन पयल्या पानाचेर बातमी येवची म्हणून अशा तरेची वक्तव्यां ही गिरीशान करची न्हय वा हांव ताका एडवायस दिवपाक सोदतां. आनी त्यामुळे गोंयचें सरकार स्थिर आसा आनी त्यामुळे गिरीशान काळजी करची आपले आमदार सांबाळपाची, कारण ताका गरज आसा खरी ते 16 आमदार एक संघ आसचे हें सांबाळपाक ताणें प्रयत्न करचो. बीजेपी एमर्जन्सी डे खंय ब्लॅक डे म्हणून मनयतली. 26 जून ह्या दिसा कांय वर्सां पयलीं आमच्या देशान आणिबाणी लागिल्ली आनी त्या आणिबाणीच्या संदर्भान पूर्ण देशभर भारतीय जनता पार्टीन एक कार्यक्रम करप अशें थारायिल्लें आसा. ब्लॅक डे फॉर डेमोक्रेसी, लोकशाहीच्या दृश्टीन एक काळो दीस असो म्हणून पूर्ण देशभर मनोवपाचें भारतीय जनता पार्टीन ठरयिल्लें आसा. ताज्याच कार्यक्रमाच्या संदर्भान तुमकां सगळ्यांक सांगप अशें म्हणून ही आत्तां हांव तुमच्या समोर बसलां. आमचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पी मुरलीधर राव हे ताज्या खातीर खास करून गोंयान येवपाचे आसात. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा हॉल पणजे हांगासर सांजच्या 4 वरांचेर आमी हो कार्यक्रम करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.